A19. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, मनशांक सोडोवच्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्लें कार्य शार्ती पावूंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्ख्या जिवितान बापाचेर आनी ताचे खुशेचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विचून काडले. तांची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले. आयज होच सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विंचून काडलेल्या याज्ञिकां आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशीं फुडें व्हरता. आयज आमच्या दोन प्रांतांत आमी समोरमता तो देव आपोवणेचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदली जायतीं देव आपोवणी फावो कोर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यांत वावरूंक ताच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भावा भयणी उपजय म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत एकचितान मागुया. आयज आमी देव आपोवण्यांचो आयतार समोर उमता. आपोवणे देवाचे देव आपयता. न्हय स्वर्गांत तान पडोना, पूण आमचेच मदले आमच्याच कुटुंबांतली देव आमकां आपयता आपली वावर आपल्याच्या मोड्यान करूंक. देखूनच आयज आयतार आमी बेठलेलो आसा देव आपोवण्याचो आयतार. न्हय याज्ञिकांच खातीर पूण हेर धर्मीक जावं बायलो दादले जे आसात खऱ्यांनीच देवाच्या वावरांत मिसळ जाल्लीं आसात. देवाचें आपोवणें आयकून पाडो दिवन जायतो बरो वावर ह्या संवसारांत करतात. देवाचें राज बांदून हाडपाचो. तर आयज ताचोय उगडास करून सगल्या खातीर मागुया. याज्ञिकां खातीर आनी मोठवाशी भावां भयणां खातीर. तशेंच मागुया नवी आपोवणी आमकां मेळूं. जेजो म्हणटालो मागात वावराडी खूब पूण वावराडी थोडे दोनया लागीं मागात. तर आयज आपोवण्याचो आयतार देव आपोवणी जायती उतपोवन जावंक मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया.
हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदांच सांगपार मोरे सगळ्या दोतोरकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया आमी स्थितेल्याच्या इतिहासां खातीर मागुया दिनवासनेचे तशेंच मोटवाशी आनी मोटवाशिणी खातीर मागुया आनी जायते आपोवणी आमची मोतली उपसोवंक मागुया भोव मोगाड बापा सगल्यो आमच्यो बऱ्यो येवजण्यो तूं आमचे मोतीन घालताय आनी तूंच त्यो शार्ती पावयताय सगळें साणून जेजूचो पाटलाव करूंक दादल्यांक तशेंच वस्तऱ्यांक तूं आपोवणें दिताय तांकां तूं सोडवणेचे वाटेन चलय संवसारी वस्तूंचो त्याग करून दुर्बळकायेक वेंग मारूंक आनी खालत्या काळजान आनी विस्वाशीपणान तुजी आनी आमच्या भावा भयणींची सेवा करूंक तुज्या सुबाम कुरपेन तांकां भोर म्हूण आमी मागता आनी जायते आपोवणी आमचे मोदली उत्पोवन कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान
जे येता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जानवाच्या पुस्तकावेले वाचप. खोट्या मनशांनी म्हणले तो ते खरें जाल्यार पळोवया. ताका कसलो शेवट मेळटा तो चतुराय पळोवचे. जर तो बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो. अपमानांनी आनी ओवलांनी ताची परिक्षा करुया. असो तो कितलो दुलप तो आमकां कळोन येतले आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेचे मरणाचे फर्मण ताचेर मारुया. कित्याक कोण आपल्याक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. सगळीं म्हणया, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे कोलबेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका नीट करून दी. म्हजे मागणे आयक देवा. म्हजे तोंडांतले उतरां कान घे. जबाब, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरबी मनीस म्हजेर उकसल्यार, दारूण मनीस म्हजो जीव काडून म्हजे फाटीक लागल्या. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कशें मनान तुका येवन वोंगतलो. तूं बोव कनवालो म्हूण तुका वखाणटलो. जबाब, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. भागयोन जाकोबाच्या चिटीवेले वाचप. तिचीच्यान जंय निबुकाय आनी आपस्वार्थ आसा, थंय दुस्पट आनी सगळे तरेचे वायट आसा. वैत ताण येता ती जानवाय पयले स्वातेर निर्मळ, त्या भायर शांत, मानसुकीचे आनी बोली, काकुतलीन बोललोली आनी बरी फळां दिता तसली. ती तोंड पळोवन कामां करिना, दोंगेपण करिना. शांत करपी मनशांक शांत करून वावरतना प्रमाणीकपणाची भीम वोंगता. झुजां आनी झगडीं तुमचे मोदें खंय जावन येता. तुमचे भितर झूज करता तें वंदवणीचें न्हय. तुमी कितें आवडयता तें तुमकां मेळना. म्हणटच तुमी जिवीशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेता तें तुमकां मेळोवंक शकना. तेन्ना तुमचे मोदें तुमी झगडीं आनी झुजां करता. तुमकां मेळना कित्याक तें तुमी मागुना. तुमी मागता आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमचें वंदवणें फाटल्यान तें होगडांक वायटवा मनान तुमी मागता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. Sobres
Spora, soy, son, salve spora, soy, son, salve spora, soy, son, salve spora, soy, son. Sorve spor, तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. थंयचो भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले. पूण कोणाकूच गमलोले ताका नाका आसले, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोण दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मारतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनोर जिवोन जातलो. पूण ताकाय उतर सोजमो नासले आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफार्नामान पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मोदें उबो केलो आनी ताका वेंगेन घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रिवेच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी देव आपोण्याचो आयतार समोर उमता. आयज काल ही आपोवणी पयर स्वर्गांतान पडना, पूण ही आपोवणी आमच्या दर एकाच्या कुटुंबांतल्यान ती येता. आमचेच मोदले देव मनशाक वेंचून काडटा. दादल्यांक वा बायलांक आपल्या मोड्यांत वावर करूंक तो आपयता आनी आतांच्या आपोवण्यांक मनशां पाडो दितात. देवाच्या आदारान देवाचे कृपेचेर पातयेवन फुडें सरतात आनी हे भाशेन जेजूची लागशीदारां पाटलादारां लागशिल्लीं पाटलादारां जावंक पावतात. आयज काल आपोवणी उणी जाल्यात. आमी म्हणटा आमच्या कुटुंबांत आपोवणी ना, न्हयच आपोवणी ना पूण कुटुंबांनी मोग पर्यान उणो जाला, भक्ती पर्यान उणी जाल्या. तशेंच एका कुटुंबांत वाद विवाद चलतालो, तो म्हणल्यार बाटा बेसांक लागून. 4 भुरगीं जाल्ल्यान बापूय पिडेंत आसलेल्यान ताची सेवा करूंक फुडाकार कोणूच घेयनासली. 4 भुरगीं आसलीं, सगलीं परदेसान जियेतालीं पूण गोंयचे गिरेस्तकायेक लागून फोनाचेर झगडटालीं. बापायन मोडचे आदीं आपल्याची 3 वर्सां सांबाळ आनी सेवा करतल्या आपल्या गरीब भावाच्या कुटुंबाक आपलें बाट दिलें आनी आपलें घर धर्मीक भयणांक एकसुऱ्या जाणट्याचो सांबाळ करूंक भेटयता. भुरग्यांक ताणें चीट बरयली, संवसारांत दुसऱ्याच्या गोरसांक पावतल्यांक देव संवसारांत उपट देण्यांनी भरता. तुमचे लागीं आसा तेंच घेवन दादोस जायात. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो, ह्या कुटुंबाची आमी पळयल्या परिस्थिती
4 भुरगीं आसुनूय बापायची सेवा ना, आवय बापायचो मोग ना, फकत बापायचें बाट आनी ग्रेस्काय जाय. कितें आपल्याक दवरना आनी दवरतली ते मनीस आयज काल संवसारी मनान आशेचो जाल्लो आसा, आपस्वार्थी जाल्लो आसा. ताका लागून आयज काल कुटुंबांनी वाद विवाद जाता, झगडीं जाता. भाव भावाक वळखना, भयण भयणीक वळखना, भाव भयणीक एकामेकाक वळखना. कित्याक ह्या कुटुंबाचो मोग ना, फकत कुटुंबाची ग्रेस्काय जाय. बाटा बेसां कितें दवरलाय तें जाय. ताका लागून आयज काल आपुणी उणी जाल्या. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ आसतालो, मागणे आसताले आनी कुटुंबाची भावार्थान मागण्यांत आसली त्याच कुटुंबांतलीं जायतीं जाणां जेजूचो पाटलाव करूंक फुडें सरतात वा फुडें येतात. देखून आमी म्हणटा कुटुंबां जावन आसा पाळणी देवाच्या आपोण्याक. जे कुटुंब एके भाशेन बरे भाशेन भावार्थान जियेता आनी भावार्थान चलता त्याच कुटुंबांतलीं आमकां जायतीं आपोणी मेळटा. थोडे पाण एका कुटुंबांतलीं 4-5 बसून आपोणी आसता. कित्याक हो कुटुंब देवाच्या मोगान देवाचे भिरांतीन आनी वाडयलोलो आनी वाडलोलो. देखून तातूंतल्यानूच ती आपोवणी येता, बेश्टेच कोण आपोवणी येयना. तरी परिस्थिती आमच्या कुटुंबांनी आयज काल बदलल्या. संवसारी मोल आपस्वार्थपण भितर सरलेलें आसा. ताका लागून जायते आपोवणी नात. खरें भावार्थान जियेतलीं आनी खरें मोगान जियेतलीं आनी खरी भक्ती करतलीं कुटुंबां आसा जाल्यार तातूंतल्यानूच ही आपोवणी देव आपोवणी आमकां मेळटा. देखून आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचेर नदर मारून आमी पळोवया. आमचें कुटुंब कसलें काय? मोगाचें, भावार्थाचें. आमच्या कुटुंबान देवाचो मोग आसा काय? देवाची भक्ती आसा काय? आमी आमच्या भुरग्यांक देवाचो मोग देवाची भक्ती दिता काय? वो संवसारी जाणवाय दिता काय? हें आमी नियाळूंक गरज. देखूनच आयज काल आपोवणी आमच्या कुटुंबांतल्यान उणी जाल्ली आसा. देखून आयज आपोवण्याचो आयतार आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांतल्यानूच ती आपोवणी येता. देखून आमची कुटुंब भावार्थाचें कुटुंब, मोगाचें कुटुंब, भक्तीपणान क्रिस्ती धर्म जियेतलें क्रिस्ती कुटुंब करूंक वावरुया. तशेंच तरणाट्यांक आयज काल चिंसा तरेच्यो बुलोवण्यो आसात. देखूनच घडये तरणाटी देवाचे आपोवण्यांक पाडो दिवंक वा आपल्या जिविताचो जबाब दिवंक फाटीं. कित्याक घडये तांचें मन संवसारी जाल्लें आसा, संवसारी वस्तूंक वळलेलें आसा, संवसारी दादोसपणांक भोग घेतलेलें जाल्लें आसा. देखून जेन्ना देव तरणाट्याक आपयता देवाच्या आपोवण्यांक जाप दिवंक सोंपें जायना. जशें परी एक ग्रेस तरणाटो म्हणटालो, हांवें सर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक जाय जाल्यार सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? तो म्हणटा सगल्यो आज्ञा सांबाळ. तो म्हणटा हांव भुरग्यापणांतल्यान सगल्यो आज्ञा सांबाळल्या, तरी तुका एक कितें उणें. आनी कितें उणें? तुजे लागीं आसा तें सगलें वीक गरिबांक दी, तेन्नाच तूं म्हजो पाटलाव करूंक पावतलो. पूण तो खोटी बरीत जावन वेता. कित्याक ताचे लागीं पुस्कळ ग्रेस्काय आसली आनी तो ग्रेस्कायेक लोबदलोलो आसलो. देखून ताका जेजूचो पाटलाव करूंक वो सासणाचें जिवीत जोडूंक तो पावूंक ना. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी आपोवण्याचो आयतार समोर ओंपता आसतना आयचीं वाचपां कितें आमकां शिकयता. पयलें वाचप जाणवायचें पुस्तक स्पोस्पोनी परगोडटा. जो कोण दुसऱ्याची सेवा करता ताका देव राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या सोपक्यांतलो ताका निवारतलो. काय बरी
पयलें वाचप. देखून जेजू विशीं म्हणटा आनी जेजूय सांगता आपल्या कोस मरोण आसतलें आनी तिसऱ्या दिसा हांव जिवंत जातलो. जेजू जाणा आसलो आपल्याक जायते कोस त्रास मरोण आसतले आनी तो तरी आसतना एक जाणवायेचें पुस्तक आमकां सांगता सोंपें जायना जेजूचो पाटलाव करूंक, सगळें सोडून दिवंक, आपणाकूच पाट करून आपणाचो स्कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वचूंक गरजेचें. आनी आयच्याय दुसऱ्या वाचपाक जाकोब आपले चिटीन उद्गारता जंय निड्डूकाय आसा आनी आपलेपण आसता थंय दुस्पोट आनी वायट उप्रासता. तेंच तें आयच्या आमच्या कुटुंबांनी कित्याक आमचे मदें दुस्पोट काय, कित्याक आमी आपस्वार्थी जाल्लीं आसा, आपलेंच चिंता, दुसऱ्याचें कांयच पडून गेल्लें ना. तशेंच निड्डूकाय जेलसी, दुसरो वयर सरलेलो दुसऱ्याचें बरें जाल्लें आमकां नाका. तर ह्यो दोनूय वस्तू आपस्वार्थपण आनी निड्डूकाय आमचे मदें वायट वाडयता, आमचे मदें दुस्पोट घालता. तर हे दोनूय हातूंतले मेकळे रावूंक बागेवन जाकोब आमकां आपयता. आनी तिसरे सुवातेर आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता ताचे मदें शिसा मदें कसलो वाद विवाद जातालो. आमचे मदें कोण व्हडलो आनी जेजू सांगता ताका कोण पयलो जावंक सोदता ताणें निमाणो जावचो आनी सगल्यांचो चाकोर जावचो. कांय बरी भाशेन शिकोवण जेजू आपल्या शिसांक दिता आनी म्हणटा व्हडपण सोदिनाकात पूण सेवा चाकरेचें मोल घेवन तुमी वावरूंक जाय. हीच ती जेजू 12 शिसांक विचून काडून तांची आकारणी कोत्ता, तांकां शिकोवण दिता संवसारान व्हडपण सोदिनाकाय पूण ल्हानविकायेन सेवा चाकरी कोर, चाकोर जा, सेवक जा. तर हें आपोवणें म्हटल्यार सेवे चाकरेचें आपोवणें. यादनीक जावप, माद्र जावप वो मोटवाशी जिवितान भितर सरप म्हटल्यार सेवे चाकरेचें आपोवणें. सोंपें जायना. सगल्या संवसाराक पाट करून, सगले आपलेपणाक आपस्वार्थाक पाट करून देवाचे सेवेक आनी मनशाचे सेवेक आपलें जिवीत मोपप. देखून आमी म्हणटा हें आपोवणें जावन आसा सेवेचें आपोवणें. तर आमचे मदें जायतीं असलीं मनशां आमच्याच कुटुंबांतलीं उपसय म्हूण आयच्या दिसा आमी मागुया. उबी रावया आनी आमचो बाबाड एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता देवाक, सोड पोदेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशदाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोब्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो, आंकवा बरें ताय जल्मलो, पोंचपाचो काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्तार सोडलो, तो मेला आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भोगताचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे, देखून पिकेच्या दोनया लागीं मागात वावराडी धाड म्हूण. ह्योच देव आपोवण्याचो हुस्को आमच्या मनान काळजान दवरून जायती आपोवणी देव आपोवणी आमकां येवंक मागुया. आमचो जबाब तुज्या मोळ्यांत वावरूंक फावो कुर्ते वावराडी धाड बापा. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेकेरीत भाशेन याज्ञिकांक आनी धर्मिकांक विचून काडल्यात आनी आमचे मदें पाटयल्यात. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्याक
तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुज्या मोल्यान वावरून फावो ते पुरते वावराडी धाड बापा. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वमतात. परजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो तांकूंक राजकारभाऱ्यांक देवान केरी तापोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जुटी देवा तान उजवल्या म्हूण वळखून परजे मदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावं, पूण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावन आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब तुज्या मोल्यान वावरून फावो पुरते वावराडी धाड बापा. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकोर जावचो. आपल्या मोल्यांत वावरूंक जांकां देव आपयता तांणी खुशे मनान आनी उदार काळजान देवाचे आपोवणे स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताच्या शेल्यांक लानवीक सेवेचे नमुने ते जावं पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब तुज्या मोल्यान वावरून फावो पुरते वावराडी धाड बापा. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकारणेच्या घरांनी देव आपोवणी उजोवंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी बोर घेवन वावरूंक आनी अशें देवाच्या व्हड मोल्यान ताच्या राज्यांनी सुफोळ पिकाळ फळां फावो जावं बापा लागीं मागुया. जबाब तुज्या मोल्यान वावरून फावो पुरते वावराडी धाड बापा. ओ मोगाड बापा, ही आमची खालती मागणी आयज दिव आपोण्याच्या आयतारा समुयार तुजे मुखार आमी दवरल्यान. तुजो वावर फुडें व्हरूंक तो मनशांक आपयताय. न्हूच व्हडले जाणवायेन भरलेल्या मनशांक, पूण खेरेत भाशेन ल्हान खालती मनशांक आपलो पाटलाव करूंक तो आपयताय. तर तरणाट्यांनी तुज्या आपोण्यांक पाडो दिवंक आनी आपल्या जिविताचो जबाब दिवंक आमचे मदें उपसय म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C38. मोच्या बाबा म्हणिनोय मोच्या आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आत्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस करून मानून घेवं. पवित्र बापा, मोटवाशी जिविताक तुवें आपोणे दिलाय
ते आमच्या भावा भयणीक ह्या बलिदाना वरवीं पवित्र कर. आपणे केल्ल्या आंगोण्यांक ती विस्वाशी रावूं आनी तुजी मोहिमेवंत देवा सगळ्या काळजान सेवा करूं आनी मनशाची सेवा करूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी तुजी सर्वेस्पराक आनी मारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सौर काणी आनी सौर ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोन सोबता वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुस्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरण सोंसले आनी मोरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच थाड्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देडी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोसमरण सोसूंक वेच्या आदी ताणी उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतले. हे म्हज्या गडासाक करात. दुसरो पावडटा पावडटाचो गोठ परगोटुया. Jesu, ami odogada, ani kasi pieta. Pati tu morkovani son, ami tuje moron orgoda. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरिफेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावांगणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टावतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. मागदर ट्रिजा म्हणटाली आपोणे देवाचें देणें. त्याच बरोबर म्हणटाली ती हे आपोणे येसस्वी जावचें न्हय पूण हे आपोणे विस्वाशीपणान सांबाळचें न्हय. आमचें जिविताचो येस टू बी सक्सेसफूल बट टू बी फेथफूल देवाच्या आपोण्याक आनी विस्वाशी रावंक. हेच करूंक बापाचो आदार बागड्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
होच तो जेजू आपले आख्खें जिवीत बापाचे कुशे पोरमणे बापाचे येवजणे पोरमणे मनशा कुळाचे सोडवणेक मोपले. ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या त्या म्हाज्या भितर येवचे म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. D31. आयची मिसाची मांडावळ केल्या बागयोंत रॉक समुदाय ताका आमचे दिनवास तशेंच कोयरांत वांटो घेतल्या. सांजे मी सिंगलेचेन 5 वाजता येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक
फातिमा सायबिणीचो समुदाय क्रिस्माच्या भुरग्यांक दोतोन आसतली मीस जाल्या उपरांत पळयत हांव जायते भुरगीं क्रिस्माची आसा 45 पूण आमकां 45 नंबर दिसती पडना. जायतीं भुरगीं मिसाकूय येना. ती दोतोनीक आपयल्या म्हणून कडेन मिसाक तरी येवंक जाय आसलें पूण मिसाकूय येना. दोतोनीक तरी येता जाल्यार हांव नोको. तुमीच तुमच्या भुरग्यांचेर दोळो दवरचो. पादिगार सांगतलो सांगता ते सांगता पूण तुमी तुमचीं भुरगीं दोतोनीक वेतात वो ना तुमीच पडून घेयात. मिसाक वेतात की ना तुमीच पडोवंक जाय. बेश्टेची आपोवणी येवची ना. तर तुमच्या भुरग्यांचेर नदर दवरची. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पोर आमच्या बापा तुज्या पुता दुवांक तुज्या मोगान तूं एकवटताय आनी जिविताच्या एकाच उण्यान तांकां वांटो दिताय. आपणाक विसरून आनी एकामेकाक मानार लेखून एका मोनाची आनी उदार काळजाची ती जावं. आपल्या प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी पेल्याच्या गोरजांक ती पावूं आनी आपल्या देखी बोरी चालीन सगळ्या सुवातांनी जेजू क्रिस्ताक ती साक्षी दिवं. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. F21. Eka